नमस्कार, माझे नाव विभूती कामत. आम्ही सगळी जाणां जी आयज जमा जाला ते रिप्रेझेंट करता वॉर्ड नंबर 13. आमचो असो प्रश्न आसा म्हणजे कितें जालें की आमचो जो वॉर्ड आसा तो जेन्ना लिमिटेशन केलें तेन्ना तो काडलो आनी भायलीपेट वॉर्डाक जॉयन केलो. म्हणजे अरावंड आमची 25 ते 30 घरां, अरावंड 127 जे आमचे वोट्स आसा ते काडले आनी भायलीपेटेक जॉयन केले. इतली वर्सां जाली आतां सिन्स माय ग्रँडफादर, म्हणजे आतां थर्ड जनरेशन आमचे. जर म्हाजे फॅमिलीचे पळोवंक आसा, आमचे नवो सोमार भायलीपेटकार ऑर सोनारपेटकार वेगळे करता, नाडका भायलीपेटकार सोनारपेटकार वेगळे करता. आमचे 2 डिफरंट कमिटीज आसा आनी हे सगळे कन्सिडर खबर आसा सगळ्यांक की हे सगळे जेन्ना जाता तेन्ना थंय झगडी जाता ऑर डिफरंट इश्यू येता. अशें इतले सगळे खबर आसून सुद्दां हो जो आमचो अर्दो वाडो आसा, जो वॉर्ड नंबर 13, तो काडला आनी भायलीपेट वॉर्डाक जॉयन मारला. सो हितून आमचो असो प्रश्न आसा की इन फ्युचर फाल्यां जर हे डिमिलिटरी आसा की जे जाला ते जर आमचे कॅन्सल जायना ऑर तशेंच उरता आनी त्या वाड्या वयलो जर कोण निवडून येता, ओके, एज आमी 127 वोट आसा आनी तेंचे 645 कितें तरी वोट आसा, जाल्यार तेंचो वाड्या वयलो जो कावन्सिलर ऑर जो कन्सिडर आमी करतली तो आमच्या वाड्यार येवन काम करतलो. आनी तशेंच अगेन हे आतां निरोप आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक सांगपाचें आसा की आमी इंडिविज्युअल एक एप्लिकेशनां घातिल्ली फॉर द ऑब्जेक्शन म्हणून. ऑलमोस्ट 25 ते 26 ऑब्जेक्शनां गेल्ली. हार्डली 3 जाणांक आमकां भितर आपयला. पयले आमचे सिनियर सिटीजन तांकां सांगले, तेंच्या कडून सगळे आयकून घेतले, जे प्रश्न आसा ते आमचे चोडणकर सरान सांगले. मागीर आमी रिक्वेस्ट केली आनी मागीर आनी 2 जाणांक व्हरून आमकां हें केलें, म्हणजे परमिशन दिलें उलोवपाक. पण आमची 25-26 एप्लिकेशनां आशिल्ली. एटलिस्ट 5-5 मिनटां प्रत्येक जाणांक सांगूंक जाय आसलें, कित्याक येदो मोठो वाडो रिप्रेझेंट करपाक एकट्याक आनी 2 जांक जमना न्ही. 127 वोटर्स आसा, एटलिस्ट 25 जाणांचे तरी डेप्युटी कलेक्टर सरान आयकूंक जाय आसलें अशी आमची इच्छा आशिल्ली. बट तें आयज जालें ना. आतां पळोवया, आमी उलयला आनी आमचे जे प्रश्न आसा ते सरा कडेन मांडला. आतां फुडले डिसिजन सर घेवपाची अशी इच्छा आसा. थँक्यू. रिटर्न्स इन रिटर्न सरान सांगला की आपूण पळयता आणि सर तुम्ही त्या काही मागण्या आहेत त्याच्यावर सहानुभूतीने विचार करणार असं सरांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे आम्हाला आशा आहे की याच्यामध्ये योग्य निर्णय डेप्युटी कलेक्टर साहेब घेणार. तुमचं सगळं ऐकून घेतलं त्यांनी, व्यवस्थित ऐकून घेतलेलं आहे. आमचे सगळे मुद्दे त्यांना समजलेले आहे. जे आता ॲडव्होकेट विभूतीने सांगितलेले आहे ते सगळे मुद्दे आम्ही रिटर्न त्यांच्यासमोर मांडलेले आहे आणि त्याशिवाय व्यक्तिशः आम्ही स्वतः एक्सप्लेन पण केलेले आहे. त्यांना साहेबांना सांगितलं की इथं आमच्या या वाड्यावरचे सर्वजण ख्रिश्चन असू दे, हिंदू, सगळे एकमताने इथं आलेले आहे. आम्हाला ही गोष्ट अजिबात मान्य नाही आणि त्यांनी ही गोष्ट दुरुस्ती करावी अशी आम्ही त्यांना विनंती केलेली आहे आणि आम्हाला असं वाटतं की ते योग्य निर्णय घेणार. आयज डिलिमिटेशना खातीर आमी ऑब्जेक्शन फायल केले, जे डिलिमिटेशन म्युनिसिपालिटीन जालें त्या संदर्भात. आनी त्या संदर्भात आमकां नोटीस येयल्ली की तुमी हियरींग रावचें म्हणून. सो वॉर्ड नंबर 6च्या वतीन आमी रिप्रेझेंटेशन केल्लें आनी आमी हियरिंगाक उबे रावले. सो आमी एप्लिकेशनाचेर क्लियर मेन्शन केल्लें आसा 2021 ते 26 पर्यंत वॉर्ड कशें आसलो आनी आयज वॉर्ड कसो जालो. 2021 जो वॉर्ड आसलो तो 800चो वॉर्ड आसलो. भितून पिराची कोण, वर्सा वाडा, वडाचा वाडा अशी एरिया आशिल्ली म्हाका. आनी आयज जर पळयत जाल्यार ऑलरेडी पिराची कोण म्हजी काडलेली आसा आनी वर्सा वाडाचो भाग थोडो काडलेलो आसा, भायलीचो भाग काडलेलो आसा, वडाचा वाडाचो भाग काडलेलो आसा आनी ती 800ची म्हाजी 505 मतां थंय दवरलेली आसा. आनी तितून म्हाका ॲडिशनल जाल्यार शांताराम नगर आनी सुधा कॉलनी एड केलेली आहे. शांताराम नगर 314 वोट आसा त्यांच्या रिकॉर्डा प्रमाणे आनी सुधा कॉलनी 269 वोट आसा. टोटल वोटींग 1088 आसा. सो आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन एकूच डिमांड केला की तो तुमी जो फिगर दिला तो फाटल्यान आनी आतां फेरफाट दिसता, कित्याक वॉर्ड जे आसा आज पर हे म्हणजे इक्वल सारकें ना. सो आमी ताका एकूच प्रश्न केला, जो तुमी वॉर्ड केला कसो केला कामां, तर तांच्यान सगळें गुगलाच्या वयल्यान केला जोग्राफिकली केला. सो आमी म्हटलें तुमी तुमच्या लेवलचे सारकें आसलें का ते तरणे आसल्या कारणान आमी ताजेर चड भाश्य करूं शकना. पूण आमचें एकूच डिमांड आसा, जो वॉर्ड आसा तो इक्वल करचो आनी जे कितें आसा ते सुरळीत करचे. दुसरी गोश्ट आमी तांकां तेच सांगलें आमी इलेक्शन घडयतले, ते निवडून येतले. प्रश्न आयचो 1 दिसाचो की 8 दिसाचो इलेक्शनाक वचचो ना. फुडल्या 5 वर्साचो प्रश्न आसा त्या वॉर्ड म्हणून. त्या वॉर्डा खातीर जे म्युनिसिपालिटीन कितें डिफिकल्टी आसा त्यो हांवें विशय मांडलेले आसा.
म्युन्सिपाल्टीन डिफिकल्टी म्हटल्यार आयज म्युन्सिपाल्टीन आमचे कडेन संख्या कमी आसा कारण सिटींग कावन्सिलर ते असल्या कारणान आमच्या लक्षांत येयलें कारण मॅन पॉवर कमी आसात व्हेकल्स कमी आसा थंयसर काम करपाक डिफिकल्ट जातलें जरी तुमची एरिया जॉग्राफिकल आसली एरिया वायज तुमचे हावस म्हणून घेतले जाल्यार आमी तांकां कळयलां की प्रॅक्टिकल तुमी ग्रावंडाचेर चलया वचा आनी पळया थंय घरां कितकीं आसा जॉग्राफिकल एरिया कितें आसा आनी काम कशें जातलें कारण एका दिसान त्या वॉर्डान काम जावं शकना पॉसिबल ना आनी म्युन्सिपाल्टीच्या हाज्या प्रमाणे एकूच दीस सुटले दिलो वयता फाल्यां तो रोस आमचेर परत येवं शकता म्हणून आमी तांकां सांगलेलें तेजेर तुमी लक्ष घाला आनी प्रॅक्टिकल कितें आसा तें पळय